कला अकादमीचे जे यांचे ह्या आर्टिस्ट आहात त्यांची एक महासभा झाली आणि त्यांच्यानी एक त्यांचे रेजोल्युशन मागला की 15 दिसा भितर समज कला अकादमी रिस्टोर करना जाल्यार जे आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर आहा गोविंद गावडे त्यांच्यानी रिजायन जावचें. तर हांवें काल ते राती हाचेर सोशल मिडियाचेर पळयलें. आतां हांव परत सांजचो आज सीएमाक मेळपाचो आसा तेन्ना हांव सीएमा कडेन डिस्कस करता कितें एक्झॅक्ट सिच्युएशन. खूप विषय ताणला गेलाय, लोक कंटाळलेत, लोकांना त्रास होतो. म्हणून म्हणटा हांव सांजचो आज मेळपाचो आसा सीएमाक तेन्ना तांचे कडेन उलयता. आणि 20 दरवाढ लागू झाली, केंद्रात आपले मंत्री बनलेत. पण कशें आता केंद्रात मंत्री तो वेगळो आनी वीज दरवाड हो लोकल विशय आसा न्ही, आनी त्यामुळे तातूंत तांचे आज हांवें हाचेर पळयलें. त्यामुळे एक्झॅक्ट दरवाड कित्याक लागून वगैरे जें आसा तें हांव सांजचो मुख्यमंत्र्या कडेन मेळटलो तेन्ना हे दोन विशय म्हणजे प्रायोरिटीन आसा. स्मार्ट सिटीचा विषय येणार नाही. स्मार्ट सिटीच्या बाबतीतही लोकांच्या खूप तक्रारी आहेत. स्मार्ट सिटीचो विशय सीएमाचें लक्ष आहा ताचेर आनी म्हाका दिसता आय डोंट नो एक्चुअली तांच्यांनी स्पीडअप करपाक सांगिल्लें कित्याक लागून उरला तें नकळो, पण बहुतेक त्या संदर्भांतलो सुद्दां कारण तें एज पर टायम बॉन्ड जावं जाय. कारण कितें लोकांक आमी ग्रँटेड धरपाक शकना त्यामुळे तो विशय हांव तिनूय विशयाचेर उलयता.